रावफोंड रेल्वे पुलाक मंजुरी मेळिल्ल्यान कामाची निविदा काडपाची प्रक्रिया चालू आसा। जिसुडा हो प्रकल्प हातीन घेतले। खर्चाचो तपशील गोंय साधन सुविधा महामंडळाचे समिती सामकार मांडून बेगीनूच कामाची निविदा जारी करतले, अशी माहिती दिगंबर कामतान दिल्या। शुक्रारा दिसा दिगंबरान गोंय साधन सुविधा महामंडळाच्या अधिकाऱ्यां वांगडा बसका घेवन कामाची पळोवणी केली। खरेपणी हे काम ह्यान आधीच जावपाचे, पण विधानसभा वेंचणुकेची आचारसंहिता लागू आशिल्ल्यान ह्या कामाची प्रक्रिया बंद पडिल्ल्याचे कामतान सांगला। आता मध्ये कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन जाका लागून खूप तेप गेलो, पण आज सगळे वर्क्स रिव्ह्यू करपाचें चालू केल्लें आसा मडगांवचे। तातूंत आज आमी रिव्ह्यू मिटींग घेतली, बेसिकली टू रिव्ह्यू 6 लेन ब्रिज जो येवपाचो आसा वर तें कितें जालां, आनी तातूंतल्यान आज कळ्ळें की ताजें ऑलरेडी टेंडर जालां, टेंडर ओपन जालां, पूण इलेक्शनाचो कोड ऑफ कंडक्टाक लागून इट कुड नॉट बी प्लेस बिफोर द GSIDC बोर्ड। ते आता GSIDC कॉन्स्टिट्यूट जातकीर इट वील गो टू द बोर्ड मिटींग, मागीर ते कितले पर्सेंट एबाव बी ते पळयतले ते, आनी देन दे वील टेक ए डिसिजन। ते म्हणजे इट इज एट द फायनल स्टेजीस ऑफ टेंडर जाला म्हणटकीर इट इज एट द फायनल स्टेजीस। इफ दे अप्रूव द टेंडर देन इमिजिएटली वर्क कॅन स्टार्ट। सेकंड दीस हो रिंग रोडाचें ब्युटिफिकेशन हो वॉकिंग ट्रॅक ताचे संबंधी तेंय पळोवपाक आमी आयिल्ले रिव्ह्यू करपाक।